ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, आज प्राजीत काळाचो तिसरो आयतार आमी संभ्रमता. कशें आमी देव मंदिराक भक्तीन आनी मना लेखता, तशेंच देवाच्या हजरपणाची पवित्र मंदिर जावन आसच्या पेल्याक मानान आनी गौरवान लेखूंक आयच्या दिसाची देवस्तुती आमकां आपोवन दिता. ह्या दिसांनी आमच्या देशांत देवाच्या मंदिराच्या नांवान लोकांक घुसपडोवंक प्रयत्न चालू आसा. देवाचें मंदिर बांदच्यांनी बांदूंक खुनू, झगडे, मारामारी, मानाभेद, धर्मामध्ये असमाधान आनी गालोटो चालूच आसा. खंयचेय धर्म जावं दी, खंयचेय समर्थ जावं दी, मोगाचें न्हू, देवाक मंदिर बांदून देवाच्या सारक्यानी रुपान रचलेल्या मनशाची निर्लक्ष केल्यार देव संतोष पावता गे म्हणलें एक सवाल. देवाक बलिदाना उपरांत बलिदाना भेटोवन, आराधना उपरांत आराधना करन, एकामेका मोगान आनी माईपासान जियेन हांव तर देव हें बलिदाना मानून घेता गे म्हणलें आनी एक सवाल. बलिदानाच्या की आनी होम बलयेच्या की देवान ताच्याच सारक्यान रचलो मनीस मोलादीक न्हय वे. देव केवळ मंदिरान वस्ती करूंक संतोष पावता गे. मंदिरच सर्वस्व म्हूण लेखिल्लो धर्म बुन्याद नातल्या घरा बरी म्हूण येत. पूण मनशाच्या काळजांनी वस्ती करच्या तसल्या देवाक वळखून आमच्या भावा भयणीक गौरवान आनी मानान लेखता तर थंयसर देवाची महिमा परगडटा. सांत पावलू कोरिंथकारा बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6 अवस्वर 19 म्हणटा, तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां देखून मनीस देवान वस्ती कसो महामंदिर म्हळें सत आमी वळखून घेवंक प्रयत्न करया. एक देव मंदिर देवाचो मोग समजोवंक आनी उपरांत दिसपडते जिणेंत पेल्याचो मोग करूंक एक प्रेरण. 7 वर्सां आदीं एका म्हालगड्या ह्या जाकान सांगलें म्हाका एक उडासाक येता. तो म्हणटा, तेंपलांक येताना तूं देवाचो मोग शिकोवंक येताय आनी तेंपलांत हांव पाटी येताना पेल्याचो मोग करूंक येताय. आयच्या पयल्या वचपान मोगाच्यान आमी आयकतात हांव इस्रायल परजेन देवाक फावो तो जागो दिवंक आनी पेल्याक मान दिवंक देवान मैजे मुखांत 10 उपादेश दिले. हे 10 उपादेश जुदेवांच्या सगळ्या नियमशास्त्राचो एक प्रमुख वांटो जावन आसलो. देखून देवाचें मंदिर जावन आसच्या आमी हर एकल्यांनी देवातय आनी पेल्यातय संबंध रचूंक हे 10 उपादेश प्रमुख पात्र घेतात. ह्या उपादेशाचेर दिश्ट लायली तर सुरविल्ले 3 उपादेश देवाक आनी ताणें बिडार करच्या मंदिरांत आमी कशें आराधन मागणें भेटोवंक जाय म्हणलें शिकयतात. तर उपरांतले 7 उपादेश पेल्यातय मोगान, मानान आनी गौरवान चलोवंक प्रेरीत करतात. सबार भोवटी आमी देव मंदिराच्या शाइले विशीं उलोवचें, ताची सोबाय वर्णूची स्वाभावीक. ती सोबाय वर्णून संतोष पावता आसतना देव मंदिर त्रिएक देवाक जाणा जावचें बिडार जावन आसा म्हणलें आमी उगडास धरचें भोव गरजेचें मोगाचें. दुसऱ्यान आमी सबार पावटी म्हणचे आसा आमची देवस्तुती अर्था बरयत आनी संभ्रमूंक बरें जाता म्हणलें तवळ आमकां आयकूंक मेळटा. देवस्तुती देव मंदिरार रंगाळ जावंक जाय, अर्था बरी जावंक जाय, हें सगळें सारकें. पूण ह्या सगळ्याचो प्रतिफळ आमच्या चलत्या जिणेंत दिसून येवंक जाय. तेद्याला मात्र आमची देवस्तुती आमी बटयल्लें तें बलिदान संपूर्णतेक पावतलें. इसाया प्रवादी म्हणटा, ही परजा आपल्या वंटांनी म्हाका होगळाप दिता, तरी तांचें काळीज म्हजे थंय जायतें पयस आसा. देवळांत केवळ देवाचें भजन केल्यार पावना, पूण देवाचो ताळो आयकून हेरांचो मोग करूंक आमी वावरूंक जाय. जर आमी करच्या देवस्तुती आनी जिण्या मदें अंतर आसा, तेन्ना देवळांत आचारची ती देवस्तुती केवळ एक रीत जावनूच उरता आनी केवळ एक रीत जावनूच उरल्यार ती आमच्या जिणयेचेर प्रभाव घालिना. देखून जुवांव पावलू दुसरो म्हणटा, आयताराची देवस्तुती देव मंदिरा भायर व्हरूंक जाय आनी ती जिणयेंत फळ दिवंक जाय. जेरुसलेम देवळांत मागणें चलतालें, धर्मीक आचरणांय चलतालीं, पूण देवाचें घर जाय जें आसलें देवाळ व्यापाराचें सांज जाल्लें जेजूक पळोवंक जावंक ना. दुबळ्यांक, सामान्य लोकांक मोस करून पयशे वसूल करताले, दुबळ्या धाकट्याचें शोशण जातालें, अन्याय जातालो. हें सगळें पळयलो जेजू बेजार पावता आनी व्यापार वायवाट करतल्या लोकांक धांवडायता. एक नवो अर्थ दिवन आपुणूच खरें देवाळ म्हणून सांगता. मोगाचें न्हू, जेरुसलेमाचें सोबीत देवाळ क्रिस्त शका 70व्या वर्सा नाश जाल्लें
आनी ते आजुनी बांदूंक ना. पूण जेजूची कूड म्हणलें देवाळ नाश केल्लें आनी ताच्या जिवंतपणा वरवीं तो पुनर्जीवन जाला. देखून पवित सभा जावन आसा ताचें देवाळ आनी आमी सर्व त्या कुडीचे सांदे. जर आमी हर एक सांदो आमच्या मोगा आनी एकवटा मारिफात क्रिस्ताक साक्ष दिता, तवळ हें जिवीत मंदिर हे आमचें जिवे मंदिर क्रिस्ताचे सुवार्थ परगट करचे खातीर जातलें. तर मोगाचेनो, देवाच्या मंदिराचे वर्तेपण आमी पवित्रपण सांबाळूंक आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता आसतना आमी हर एकल्यांनी नितळ निर्मळ जिणेद्वारी पेल्याक गौरवान लेखून आमची कूड सदांच पवित्र सांबाळूंक जायशी कृपा तसो सोमी आम्हा सर्वांक फावो करून दी म्हूण मागया. आमेन.